न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडामोडी घडल्यो, आमच्या रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो धाडल्यो, तशेंच आयज आयतार आशिल्ल्या कारणान ग्रामसभेत कितें बोवाळ जालो, ह्यो सगळ्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो आमच्या सब एडिटरांनी कश्यो मारला ताचो एक बारीकसो आढावो ह्या माध्यमांतल्यान घेवपा खातीर आमच्या सब एडिटरां कडेन या सगळ्यान पयलीं या सुशांता कडेन आनी तेणी खंयची बातमी केला ताका विचारुया। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एक महत्वाचें स्टेटमेंट केला, ते म्हटल्यार हर घर ग्रॅज्युएटचो नारो त्यांनी दिल्लो आसा। तो म्हटल्यार जे विद्यार्थी कोण अर्धवट शिक्षण सोडून कामाक वयतात तांकां शिक्षणाची संदी उपलब्ध करून दिवपा खातीर हर घर ग्रॅज्युएट ही येवजण कांय वर्सां भितर चालीक लायतलो, अशे तरेचें स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केल्लेलें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार जे पुलीस जे पदवी पदव्युत्तर आनी इंजिनियरिंगाचें शिक्षण घेवन जे कॉन्स्टेबल जाल्लेले आसात त्या उच्च शिक्षीत पुलिसांक सेवेत बडटी दितलो, अशे तरेचें एक स्टेटमेंट तांणी केलेलें आसा। आयज जो वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात जो दिक्षांत सुवाळो जालो त्या वेळार हे स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत केल्या। आनी दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी ग्रामसभेची आसा ती मुळगांव ग्रामसभेची अपडेट जावन आसा। मुळगांव जी ग्रामसभेन एक म्हत्वाचो ठराव घेतलो, तो म्हटल्यार जो गांव आसा तो खण दिजांतल्यान जो मेरेन भायर काडिना तो मेरेन खणी सुरू करपाक दिवचे नात, वेळ गरज पडल्यार रस्त्यार येवचे पडल्यार उपकारता, अशी तरेची शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्लेली आसा। हे विशीं ठराव पास केल्लो आसा। तिसरी आनी एक म्हत्वाची अपडेट जी धारबांदोड्याच्यान येता ती म्हटल्यार ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना आसा तेंच्यांनी जो प्रशासक आसा सद्याक संजीवनी साखर कारखान्याचो ताजी जी मुजतवाड आसा ताका हरकत घेतिल्ली आसा। सतेज कामत ह्या म्हयन्यांत निवृत्त जावपाचो आसा आनी तो खंय तरी आपले मुजतवाडी खातीर यत्न करता, अशे तरेचो एक स्टेटमेंट सद्या आयकुपाक मेळटा। पूण जर ताका मुजतवाड दिवपाचीच जाली जाल्यार ऊस उत्पादक शेतकार संघटनेचो ताका खर हरकत आसा, हे विशीं तांच्यांनी शेतकी मंत्री रवी नायकाक पत्र बरोवन कळीत केलेलें आसा। ह्यो चारय अपडेट्स तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। तर अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। एक म्हटल्यार ऊस उत्पादकाची संजीवनी साखर कारखान्या बद्दल, दुसरी म्हटल्यार आतां मुळगांवच्या मायनिंगा वयल्यान जो थळाव्यांनी जो ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केला ताजेर एक बातमी सांगली। त्याच बरोबर जे पुलीस प्रशिक्षण वाळपय 49वें जे हे जाले आनी तेच हितून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पुलीस कॉन्स्टेबलांक कशी कितें बडटी दितली, जे कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा ज्यांच्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलां तांकां फुडें बडटी मेळटली, तांकां ASI PSI PI अशे पोस्ट मेळटले अशें ताणें सांगिल्लें आसा। फुडें आमी आमचे सब एडिटर उशान खंयची बातमी केला ताका विचारुया। गौरीश, आज आयतार म्हणटना सगळ्या वेगवेगळ्या वाठारांत ग्रामसभा जातात आणि आयज केप्या अवेड्या वाठारांत ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर थाराव घेतलेले आसा। पयले म्हळ्यार जी एडिंको इंडस्ट्री आहा थंय जी खाजगी जमीन आसा तितूंतल्यान जो रस्तो खणून लायटींग ओडपाची कामां चालू आसा आनी ह्याच संदर्भान लोकांची मागणी आसा की तांकां रिपेटिशन नोटीस काडची आनी जाता तितले बेगीन जे काम आसा ते थांबोवचें, कारण फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं हें काम थांबोवचें म्हण ती लोक मागणी करतात आनी हेरूय विशयांचेर बरीच भासाभास जाली। सो तुमी मुद्दाम ही ग्रामसभा जी न्यूज आसा तुमी साताच्या बुलेटिनांत मुजरत पळोवची। तर उशान आमकां म्हत्वपूर्ण एक बातमी सांगली। आतां फुडें या संजना कडेन, संजनान खंयची बातमी केला ती विचारुया। उत्तर प्रदेशांतल्या कासगंज जिल्ल्यांत एक दपको दिवपी घडणूक काल घडिल्ली आसा। प्रवाशांक घेवन वचपी ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत न्हंयेन पडिल्ल्यान 22 जाणांक मरण आयिल्लें आसा। चालकाचे ट्रॅक्टरा वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडिल्लो। ते देवदर्शन घेवपाक त्या जिल्ल्यांतल्या देवळान वचपाचें आशिल्लें तेन्ना हो दुर्दैवी अशी घडणूक घडिल्ली आसा।
दुसरी जी बातमी आसा ती हेजी आसा म्हणजे 3 नवे फौजदारी कायदे 1 जुलयच्यान लागू जातले ते म्हणजे IPC बदला आता भारतीय न्याय संहिता, CRPC बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, पुरावो कायद्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम असे हे कायदे लागू जातले. केंद्र सरकारान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केला. 1 जुलयच्यान हे कायदे लागू जातले. तशीच कलमानूय काय बदल केला आनी ख्यास्तींनी बदल केला. हो सगळो स्पेशल रिपोर्ट तुमकां 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो. तर अश्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां संजनान सांगल्यो. एक म्हटल्यार उत्तर प्रदेशांत कासगंज जिल्ल्यांत जें कितें प्रकरण जालें, जे ट्रॅक्टरांतल्यान फाटल्यान ट्रॉली लावन जे लोक गंगेन न्हांवपा खातीर वयताले तीर्थ हेका, थंय तेंचो अपघात जालो आनी एक दुखद अशी घडणूक आसा. आतां ह्या आमचे कडेन रश्मीन खंयची बातमी केल्या रश्मीक विचारया. गौरेश, आयज सगळे कडेन ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा जाल्या चडश्यो, पण चिखलीची ग्रामसभा ही आगळी वेगळी आसली. चिखलीन जी घरां आसात तेंचे परत रिएसेसमेंट जातले आनी रिएसेसमेंट केल्या उपरांत पंचायतीक 7 पटीन चड महसूल मेळटलो असो विस्वास थळावो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी व्यक्त केला. तशेंच ग्रामसभा जशी म्हयन्याच्या म्हयन्या जाता तशीच वॉर्ड सभा जावची म्हयन्याच्या म्हयन्या असोय थाराव ह्या पंचायतीच्या बसकेन जाला. वॉर्ड सभा खंयसरूच गोंयांत तशी पळोवंक गेल्यार जायना. सो चिखली मे बी फर्स्ट अशी पंचायत आसली जी वॉर्ड सभा घेतली. सो हो सगळो डिटेल रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या 7 बुलेटिनान पळोवंक. येस गौरीश, आयज ग्रामसभा वेगवेगळ्या गांवांनी जाल्ल्यो आसा. त्या संदर्भात आमकां रश्मीन सांगली चिखलेची की जी कितें घरां आसा तेंचे एसेसमेंट जावचें, त्याच बरोबर वॉर्डान सुद्दां मिटींग जावची अशी तांच्यांनी मागणी केलेली आसा. फुडें या उत्तेजा कडेन उत्तेजान खंयची बातमी केल्या उत्तेजाक विचारया. आयची एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बोड्ड्या दिवचल बोड्ड्या वाठारांत सद्या लोकांक आतां पट्टेरी वाग दिसपाक लागला. तशें तेंच्यांनी अशें थळाव्यांनी सांगलां. जो वावर आतां चड वाडला आनी ह्या जो पट्टेरी वागा ताका वाठारांत तेचो वावर वाडयल्यान थळाव्या लोकांक आतां भंय पातळ्ळा थंय वाड्यार. सो राना खात्यान ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दुसरी बातमी म्हणल्यार मोरजेची ग्रामसभा. आयज मोरजेच्या ग्रामसभेत मोरजेची ग्रामसभा पार पडली. तातूंत वेगवेगळ्या विशया वयल्यान चर्चा जाली आनी तांच्यांनी एक थाराव घेतलो म्हणल्यार जे नो पार्किंग झोनाक मोरजे दर्यादेग वाठारांत आनी हेर वाठारांनी जे नो पार्किंग झोनाक गाडयो पार्क करतात तांचेर कारवाय करतले असो थाराव मोरजेच्या आयच्या ग्रामसभेत पास जालो. तशेंच जे हॉटेल्सांचे जे जायरातींचे जे बोर्ड्स आसात ते बेकायदेशीर बोर्ड्स आसात ते काडपाची तांकां 15 दिसाची मुजत दिल्या. ह्यो दोनूय ज्यो बातम्यो आसा ते तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. आतां फुडें आमचे ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ऐश्वर्याक विचारया. आयची जी बातमी आसता ती भौमाची ग्रामसभा. ह्या ग्रामसभेक तेंच्यांनी वेगवेगळे प्रश्न आपले मांडले. तशेंच मेन जो थाराव म्हणजे तो महामार्गाचो प्रस्तावीत जो आदलो जो आराखडो आहा पळय तो रद्द केला आनी तेंच्यांनी आतां नवो आराखडो तयार करपाचो तेंच्यांनी थाराव घेतला. तांणी तशेंच म्हणजे दुसरो जो थाराव म्हणजे IDCंतले जावपी प्रदुशणाचो तांकां त्रास जाता. सो तेंच्यांनी मागणी केला की थळाव्यांनी की बेगोबेग हाचेर उपाय योजना करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. ही जी बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पुराय पळोवपाक मेळटली. तर अश्यो साबार बातम्यो तुमकां आयज पळोवपाक मेळटल्यो. त्याच बरोबर तालिगांवची सुद्दां निमणी ग्रामसभा आयज जाली. तितून थळाव्यांनी वेगवेगळे आरोप केलेले आसा. प्रामुख्यान म्हणजे तालिगांवांत बेकायदेशीर दोंगर कापणी आसा, त्याच बरोबर इल्लिगल जे स्ट्रक्चर्स येतात ताजेर थळाव्यांनी आवाज काडलो. तांचें म्हणणें आसा की हेचेर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें. जे कोणी कागाळ केला तांकां विश्वासांत घेवन पळोवणी करची अशी मागणी तेंच्यांनी केला. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आतां स्मार्ट सिटी पणजे जाल्या उपरांत ज्यो कितें बशी तालिगांव वयता, ज्यो पयलींच्यान पारंपारीक बस ड्रायव्हर आसा जे आपलो धंदो करता तांकां खंय बशी तालिगांव हाडपाक मेळच्यो ना. हेच्या वयल्यान ते थळावे थोडे बसीकार जे आसा ते थंय पंचायतीत येयले. तांच्यांनी सुद्दां मागणी केली की आमकां कांयच नोटीस दिल्लेली ना, बेश्टे पेपराचेर अशी बातमी येयल्लेली आसा. सो आमकां विश्वासांत घेवचे अश्यो साबार बातम्यो आयज तुमकां आमच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परो बामणकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.